हांव ऑलरेडी वेदांताक सांगत आसा की ही स्टेप्स तुमी घेवं नाका, काही कंपन्यांनी घेतल्या. फाल्यां सकाळी मायनींग लिजीस जर दिवपाची जाली आतां हांव सांगूं शकना तांकां मेळटली दितले हेजेर कांयच उलयना, कारण मॅटर वीच इज सब जुडियस. बट फाल्यां सकाळी जर गव्हर्मेंटा कडेन आयले आसत जाल्यार 100% लोकांक रिट्रेंच केल्या पळय न्ही, हें तेंच्यांनी तांकां परत घेवचें पडटलें. तांकां घेतले जाल्यारूच तांकां सरकारा कडल्यान सहकार्य मेळटलें, अदरवायज ना. म्हणजे सरळ म्हणणें आसा, कारण गोंयकारांक परत तेंची नोकरी मेळप, जरी हेंच्यांनी काडले सुद्दां आसत जाल्यार तांकां परत सगळें म्हणटा तें वर्सभर जरी बेकार उरलो आसत तर तांकां पे करून तांकां परत घेवचें पडटलें आनी तेज्या उपरांतूच तांकां सहकार्य केलें वयतलें. इट इज फॉर तांकां लेबर कमिशनर स्टेट लागना, तांकां सेंट्रल लेबर कमिशनर लागता. आनी जे सेंट्रल लेबर कमिशनर जे आर रनिंग, म्हणजे वास्को एक तेंचें बारीकशें ऑफिस आहा, ते रनिंग द केसीस देर, म्हणूनच तो तांचो हें उरता. त्या खातीर ते रिट्रेंच. जर ते स्टेटी कडेन आसले जाल्यार आमचो स्टेट लेबर कमिशनर तांकां केन्नाच अलाव करचो नासलो. दे आर अंडर द सेंट्रल लॉ दे आर डुईंग इट.